वुमन रिजर्वेशन बिल नाशिले वो महिलांचो सन्मान आशिल्लो हे महिलांक उंचेली एक ठिकाणी व्हरून दवरपाचें काम केल्लें म्हणून आज येद्या मोठ्या प्रमाणात आक्रोशात गोंयांतल्यो म्हज्यो सगळ्यो भगिनी ज्यो भायर सरल्या ज्यांच्यानी ह्या बिलाक विरोध केला त्यांच्यानी महिला विरोधी स्टँड घेतला हांच्यानी अराष्ट्रीय स्टँड घेतला एनडीएच्या गव्हर्नमेंटाक मोदीजी दिसताले पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी आसच्यो पण ह्या काँग्रेसीक दिसले ना या राहुल गांधीक दिसले ना हांच्यानी उत्तर दिवचें त्यांच्यानी सांगचें की महिलांचो अपमान कित्याक केला तो त्यांच्यानी आपल्या 50 वर्साच्या टेन्युअरात एक तरी स्कीम दाखयात जी महिलांच्या खातीर काढली बिल फक्त आम्ही पास करूंक ना पुराय पार्लमेंटात केल्या म्हणून सांगतले असले महिला तुमचोय सन्मान करतलो आसलो बट तुम्ही त्या लायकीचे ना हे आमकां सांगपाक जाय ताका वचून तुम्ही महिला सन्मान करपाच्या लायकीचे ना तुम्ही महिलांचो अपमान केल्लो आसा नारी शक्तीक पार्लिमेंटान आपले स्थान दिवपाचें तो तांच्यांनी ते सगळे जनतेचो ह्या नारी शक्तीचो तांच्यांनी विश्वासघात केलो तुम्ही ही बायलां तुम्ही ही महिला शक्ती पार्लिमेंटान वचपाक नाका तुम्ही ही सगळी विधानसभेत नाका फक्त आमचीच मक्तेदारी आसपाक जाय अशें आसा पण ह्या काँग्रेसीक दिसता फक्त काँग्रेसीचे सगळे हे पुरुष प्रधान सगळे बसल्यात तांकां दिसता की आपणच विधानसभेन आपणच लोकसभेन आसतले तर जाल्ले जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान आनी हें करपाक तांणी दिवना आमचे प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा विमन आर 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री अँड ऑफ आवर स्टेट आनी हो आमचो हक आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताजे अलायन्स पार्टी दे ब्लॉक द बील आनी ताका लागून आमी निशेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली आहा